सगळी बरी असतली एकदम मस्त मजेत अशी आणि आम्ही बी बरी आसात एकदम मस्त अशी. हां बाय गुड मॉर्निंग. कशी आसा तू? घट मरे. तर आयज न्ही खूप दिसान परत व्हिडिओज आसा पण तो गाडयेंतल्यान स्टार्ट केला. खूप दीस जाले गाडयेंतल्यान व्हिडिओ स्टार्ट करूच नासले फाटल्या दिसांनी कंटिन्यू 2, 3, 4 व्हिडिओ तुमकां गाडयेंतल्यानच अशें स्टार्ट केल्ले. 3-4 व्हिडिओ क्लीन करचे. हय त्याच्या फाटल्यान 3-4 व्हिडिओ क्लीन करपाक कितें करता ते करत आसा. भोंवता तेन्ना भोंवत आसा आनी आतां क्लीन करता तेन्ना क्लीन करीत रावले. आतां जालें क्लीन करून आतां तुमकां बेजार करपा ना क्लिनिंगाचो व्हिडिओ घेवन. काल म्हाका कोणी कमेंट बी केल्लो की तू क्लिनिंगाचे व्हिडिओ तू कितली क्लीन करता. नाका किती कमेंट केलं रे तेणे. तू कितली क्लीन करता आमकां पळोवन बेजार येयलो म्हणून तू क्लीन करते अशें म्हणून म्हाका सांगताले. तर जालें म्हाजें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें कंप्लीट करून. तर आयज आमी सकाळ सकाळ फुडें भायर सरल्या घरा वचपाक सावड्डे वयता. एक्चुली सावड्ड्यांनी म्हाका काम आसा थोडेंशें म्हणल्यार तुमकां जर खबरच आसा म्हाका न्ही कारवार काणकोण जें कितें मनासारकें जाय पळय न्हू ते थोड्यो गोश्टी आसा ज्यो मेळत ना. आतां बाकीचे ग्रॉसरी बिसरी सगळे सोडले न्ही जाल्यार थोड्यो काही गोश्टी आसा ज्यो म्हाका मेळत ना. सो ताका लागून सावड्ड्या एक पावटी मारचीच पडटा. सो थोडेशें कितें जाय म्हाका सामान अशें तें आनी नाल्ल जाय मेन म्हटल्यार ते नाल्ल हाडपाक. आनीक मा आयज नेवऱ्यो करता सो तितून भितर हांवूय बी थोड्योश्यो गुटलावन घेता म्हागेल्यो न्ही रे. नाजाल्यार मागीर आमकां दोगांकय हें पडटा एफर्ट पडटा सामकें. आनी ती गिरवडीची कामां न्ही दोग जाणां कडेन बीन जायना अशी न्ही जाता बट मागीर बेजार बी येता तितलो. सो मा आयज करतात न्ही तर आयजूच या म्हणलें सावड्ड्या. सो म्हागेलें बीन काम जातलें आनीक सेकंड थिंग म्हटल्यार नेवऱ्योय बी थोड्योश्यो गुटलान हाडूं मेळटलें न्ही ताका लागून. मा आनी दोग जाण काकी म्हागेल्यो त्यो तिकाय करपा आशिल्ली ती आनी भयण दिसता. सो म्हटल्यार हांवूय बी येता सो म्हाकाय बी थोड्योश्यो हाडपाक मेळटल्यो न्ही अशें म्हणून. सो तेंच करून घेवन येतलें हांव आतां. सांजचें येतलें रावपाचें ना आतां चवथीच्या दिसांनी आनी रावपाक बी खंय टायम आसा ताका लागून आतां वयतलीं मातशें वता आसतनाच कितें जाय तें बाजार करतलीं आनी थोडे नाल्ल मान घेवन दवरल्या थोडे नाल्ल घेवपाचे आनी मागीर येवपाची सांजची नेवऱ्यो बी घेवन. आनी वाटेर न्ही इतले जायो रावल्या खबर आसा. जायो म्हटल्यार जायो घेवन विकपाक रावल्या थोडे न्ही सगळे वाटेक रावल्या. आतां आमकां थंय कसलो पावस रे आनी हांगा वत पळय. आतां आमी घरा कडल्यान भायर सरला पळय तेन्ना अशेंच आतां हांगा कशें आसा तशेंच वत आशिल्लें. आनीक मागीर जशी पोळ्या पावनाका असलो पावस मुखाल्ले कांय दिसना असो पावस लागलो सारको ते धापटा म्हटल्यार न्ही रे. भरपूर पावस सारको दिसत ना फुडले इतलो पावस लागलो. आनी आतां पळय हांगा पावस ना कांय ना वत सामकें रखरखीत आनी ते पावस बसो पडूना हांगा रस्तो बिस्तो सुक्क आसा. पावस म्हणून पडटा ते पडटा. मान आतां उदकान भायर सरता तेन्ना कॉल केलो ती सांगताली असलो पावस पडटा खंय वारो वादळ जावन सामको आर्त परतो वारो मारून म्हणून सांगताली. पडटा ते पडटा पावस म्हणून ना थंय कांयच ना. बीचार सगळी झाडां येयल्या कांय दिसना बीच. व्यू गेलो सगळं आतां आनी ती झाडां मारपा बी मेळना तसली झाडां. सो चलात तर वाटेर आसा आमी. टायम 9:30 जाले पळया 10:30 बी म्हटल्यार पावतली सावड्ड्या. सो मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. मोठी जावपा आतां चवथी लागून मोठी जाल्यार चड पयशा. चिबड कशें चिबड हें व्हरता व्हरोन खावपा मेळटा. आतां फुकळो जालां कशें तें खूब जालें पयलींचें न्ही 130 दी आसूं नाका. नाका आसूं पुरो मरे 50 रुपया दी. किती पडटा डब्याच्यो दवरल्या नेवऱ्यांक आमगेर पीठ घालिता. घट जालें काय कितें कितें आनी हें कसली घालयता आतां हे साळून दवरप आनी हे 2 कडे करून दवरला मस्तुपा बऱ्या पडटा म्हणून. हय आयज आमगे नेवऱ्यो आनी हांगा आमगे पात्रांव नेवरी करता. हांव एकटेच न्ही आं आनी हें आपयल्या मनीस आपयला. मोठे जाले ना गा सारक्या
सो आमगेर आयज नेवऱ्यो आमगेर म्हणल्यार माले आयज नेवऱ्यो सो हय हय तितूंक हांव बी गुठलयता म्हागेली जावन पडटा न्ही अशें म्हणून काकी येतली मिमी येतली मा आनी हो आस न्ही मागीर हेल्पाक थोडेसो हेल्प करता खायता थोडे हेल्प करता म्हणल्यार अशें आमी पॅक करून दिता त्यो चुली कडेन व्हरून दिवपाक सर्विस बॉय झोमॅटो तशें करून हांव उलयता तें आयको येता डेफिनेटली माझ्या वाटे तर येतले तू एग्री न्ही आपूण सवक उलयत म्हणून ना मिमी येता खंय शोना वाडटा ती टायम अजून व्हडलो काय चलना लोकांले तर जेवनूच चलना 2:15 जाता आनी हांव 2:45 लागलेलें सगळ्यांक आपोवपाक सो हांव पयलीं हे गुळे करून घेता मागीर नेवरी करता आनी मागीर दाखयता तुमकां चड शूट करपा ना कित्याक लागून जाणा म्हाका हें सगळें करून घेवन वचपाक जाय सांजचे 5 म्हटल्यार सो ताका लागून जितलें जाता पळय न्हू तितलें बेगीन बेगीन करपाक ट्राय करतलें थोडेशें दाखयता मागीर वता आसतना मेळटा ओके डन बाय 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 हय बाय 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 सो आमगे नेवरी करपाक स्टार्ट जालें मिमी करता करता गेली वाडपाक चेतन इल्लेशें पीठ न्हू गे ह्या आयदनाक माय करता 1 किलो पीठ घालेल खमान फकत सामकी फास्ट फास्ट आमगे फॅक्टरी नेवऱ्यो मिमी आनी वरती सोफा पण नेवरी मॅन्युफॅक्चरिंग आता काकी आणि मिमी तू ऑर्डर घेवपास का पास्ता काय लागला पेपराचे पास्ताची ऑर्डर दिक्षा ओ पास्ता खाजा ऑर्डर बी आमको दिलो दादी दीक्षे पात्रांक बसला हाय पळयता जज आणि मागीर मोदक करा आनी ते तकले उलटी मारला माझे विषय राहुलान सेकेंड हे घेतलो बुलेट तुरा फास्ट पळय काम तू ट्राय कर आणि सांग बरे आसा ट्राय करून पळयता ना तू ट्राय कर सो आम्ही न्ही घरा कडल्यान बी भायर सरली घरा कडल्यान आता न्ही उदोळ अशी भायर सरलेली बट व्हिडिओ जसो पळय ते शूट करूं ना घरा कडेन जे कितें काम आसलें पळय काम म्हणल्यार नेवऱ्याचें जें कितें काम आशिल्लें पळय
ते सगळे करून घेतले आणि मागीर भायर सरले. 6:30 पावणे 7 सुमार आम्ही घराकडल्यान भायर सरलेली. 6:30 सुमार न्ही रे, 6:30 पावणे 7 सुमार भायर सरलेले. ऍक्च्युली न्यूरे जे आसा पण ते करून जाऊना स्टील आम्ही भायर सरलेली. हेका लागून लेट जातलो न्ही आमकां वचपाक म्हणून. आणि सकाळी जशें सांगले पळय तुमकां म्हाका मार्केटान थोडेशे काम आसा ते कंप्लीट करतले आनी मागीर वतले म्हणून. बट सकाळी न्ही मार्केटान काम जे आसा पळय ते करूना. मान फोन केलो मातसो घरा कडेन इफ पॉसिबल जातालें यो अशें म्हणून. मागीर आमी कितें चिंतलें 5-5:30 म्हळ्यार जितले जाता पळय न्हू तितले नेवऱ्यो करून घेवया, आमकां ज्यो जाय त्यो घेवन येवया आनी मागीर काकी बी करतली अशें म्हणून. बट करता करता तुमकां खबर आसा न्ही तो मागीर टायम कळच ना. तेका लागून मागीर आमी 6:30 जाली आमकां. ऍक्च्युली 6 जाली करता करता टायम पळयलोच ना. 6 सुमार मागीर याद जाल्यार वचपाक जाय अशें म्हणून. मागीर रेडी जाता सगळ्यो नेवऱ्यो बी केल्ल्यो त्यो पॅक करून घेता म्हणल्यार थंय 6:30 जाली. आणि ते सगळे घेऊन येयली आणि आता मार्केटां येयली. मार्केटान जे काम आशिल्ले ते कंप्लीट केले. बारीक बारीक असतात न्ही आनी पावस पडल्या कारणान न्ही खूब अशें हें जाता, इरिटेट जाता आनी टायम बी वेस्ट जाता काम करपाक. ह्या शॉपार गेले त्या शॉपार वयल्यान त्या शॉपार पावस पडटा मागीर मोठो पावस येयलो की रावपाक जाय असले सगळे भानगड्यो. ते सगळे करून घेतले आणि आता येवपाक भायर सरली. केपें पावतकीर अशें दिसलें भूक लागुना बट अशें दिसलें चल कितें तरी खावया अशें म्हणून. पावस पडटा न्ही तेका लागून. सो हांवें म्हाजी ऑल टायम फेवरेट गोबी आनी हेची ऑल टायम फेवरेट शेवपुरी. बट टेस्ट बरो आशिल्लो, मस्त आशिल्लो. आणि शेवपुरीचो तरी टेस्ट ओके मेळटा सिमिलर टायप असो. ऍटलिस्ट 100% जर सेम आसता मातसो तरी 50% तरी आसता. बट गोबी न्हू एक कडेन खूब डिफरंट आसता. बट आयची गोबी बरी आशिल्ली, मस्त अशी. सो ती गोबी खाल्ली आणि आता वता घरा. मान दिला जेवण बीन सगळं घेऊन येयला जे कितें हाडपाक जाय ना ते बॅग खरं आसा फाटल्यान ना विसरोन बेले का म्हणून. सो मान रोस केल्लो आयज सकाळी. रोज म्हळ्यार खतखते केल्ले. सो ते खतखते दिला मान आनीक हेची चिटकी मिटकी भाजी केल्ली. भाजी हाडून हांवें रोस हाडलो आनी घरा कडेन ती हे आसा जवार भाकरी ती आनीक हे खातले रोस खातला बीन रे. तेका लागून वाटेर पोळी बी आनी कांय घेवना. आनी आतां स्लायस ब्रेड अर्दो आसा. सो आनी आतां भायर काळोख जाल्ल्या कारणान तुमकां व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो असो ऑड दिसता आसतलो काळखान शूट करता आनी कांय ऑप्शन ना न्ही तेका लागून. सो चलात तर मेळटा आतां. पावस तर कंटिन्यू पडत आसा. सो मेळटा तुमकां घरा कडेन पावतकीर मागीर कित्याक की आतां आनी कांय उलोवन आनी हे शूट करून फायदो ना. सगळें काळोख न्ही तेका लागून. चलात मेळया मागीर. पळय भाऊ बाय बाय, सी यू. सो रातची न्ही आतां 9 जाली आनी आमी पावली घरा कडेन. पळय काळोख पळय भायर कितलो तो. सगळे लोकांनी दारां बिरां बंद केली 9 सो आमी जस्ट आयल्या घरा कडेन आनी आतां जेवपाक जाय. हो 5 तास भितर जाल्ला घराक. सो न्ही जस्ट पावले आमी. आतां जेवपाक बी जाय. जें कितें हाडलां पळय न्हू तें सगळें जाग्यार सायड बी करपाक जाय. आतां नेवऱ्यो हाडल्या म्हणटकीर त्यो तर अशेंच खंय उडोवन जावं तशेंच दवरून हें करपाक शकना न्ही. सो तेका सारकें पॅक बीक करून दवरूं जाय. जेवपाक जाय, चेंज करपाक जाय. चेंज पासून करूना अजून. सो तें सगळें करून घेता. आनीक थोडीशी शॉपिंग केल्या ती बीन जाग्याच्या जाग्यार दवरपाक जाय. तसो तें पयलीं सगळें करता आनी मागीर जेवपाचें करता. कित्याक जेवपाचें केलें न्ही मागीर आयदनां भितर तुमी मागीर न्हीद येवपाक लागता. कित्याक ऑलरेडी टायर्ड जाल्लें आसा न्ही तेका लागून. सो तें सगळें करून घेता पयलीं दवरुपाचें तें आनी मागीर जेवता बिवता. मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. पळय हांगासर जेवन खावन टुम्म जावन बसला. जेवलो रे? कितें जेवलो? रोटी. कसले रोटी? खतखते. इट्स नॉट अ रोस, इट्स खतखते. खतखते आनी चणऱ्याची भाकरी ती खाल्ली हेणें. हांवें स्लायस ब्रेड आनीक खतखते खाल्ले. सो ती आतां चवथ येता म्हळ्यार सोंपोवपा जाय. भाकरी ना फ्रिजांक कितें ऑलरेडी सामान खूब जाता न्ही मागीर तें सगळें दवरपाक. आतां आनी कडक भाकरी न्ही ती. सो तेका लागून त्यो तश्योच सारक्यो अळंग दवरुच्यो पडटा. सो जालें आमचें जेवण बीन. जेवण म्हळ्यार तेंच भाकरी आनी तें सगळें खावन घेतलें स्लायस ब्रेड बीन.
आणि आता टायम न्ही 10:30 जाल्या तर न्हिदपाक वता. आयचो दीस खूब टायर्ड खूब हॅक्टीक केलो. हेवटेन तेवटेन धांवपळ ट्रॅव्हलिंग म्हणल्यार चड आनी त्रास जाता. आतां घरच्या घरान काम करपाचें म्हणल्यार व्हडलें इतलें दिसना. ट्रॅव्हलिंग कर थंय वच तें सगळें कर परत हांगा यो म्हणल्यार खूब अशें हॅक्टीक वयता न्ही. सो तशेंच जालें टायर्ड जालें. मार्केटान बीन वचप जाल्यार पावस हें तें म्हटल्यार आतां न्हीद येता. थोडेंशें सामान काडून दवरना. थोडेंशें सामान जें आसा पळय तें काडून दवरपाक जाय. तें काडून दवरल्यार बघा न्हिदपाक बी मेळना न्ही. सो तें काडून दवरिता आनी मागीर न्हिदपाचें. आनी तेच्या पयलीं न्ही तुमच्या सगळ्यांचो एक क्वेशन जो खूब रिपिटेड आसता. सो लास्ट टायम जेन्ना Q&A केल्लो पळय तेन्ना तो क्वेशन जो आसा पळय तो म्हाका कवर अप करपाक मेळनाशिल्लो. सो खुबशे अशे क्वेशन आसा जे तेन्ना कवर अप जाले ना. सो म्हटलें बाकीचे सगळे बरे आसा. हो जो क्वेशन आसा पळय तेजो रिप्लाय करया अशें म्हणून. म्हटल्यार कितें जाणा खूब रिपिटेड क्वेशन आनी दर एक 2-3 दिसांनी हो क्वेशन येताच. तर मेन क्वेशन म्हणल्यार असो की खूब जाणां म्हाका विचारतात की तुमचें माजर जें आसा पळय तेणें भुरगीं काडलेली तेची पिलां ती कितें केली खंय आसा काय म्हणून. तर हांवें हेच्या पयलीं बी खुबदां व्हिडियोन सांगलां. थोडी म्हटल्यार कितें जाणा थोडीं जाणां जे व्हिडियो प्रॉपरली पळयता पळय तांकां खबर आसा. तुमी अशें बरें स्कीप बी करून पळयलें आनी मागीर मिस जाता न्ही कितें सांगता तें. सो ताका लागून परत एकदां तुमकां सांगता की काल सुद्दां म्हाका क्वेशन येयल्लो की माजराची ती भुरगीं तांकां कितें दाखयना माजरच कितें दाखयता काय म्हणून. तर सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार तें माजर जें आसा पळय तें आमचें न्ही माजर. तें आमचें नेबरालें. सो तेंगेर न्ही ती कोण रावना आतां. ताका लागून तेन्ना पयलीं ल्हान आसतना येतालें तेच्या आवयच्या वांगडा येतालें. तेची आवय आतां खबर ना बट तें आमगेरच आसता आतां. कितले म्हयनेच जाले तर तें हांगाच आसा. सो ती नेबरागेर न्ही कोण आसना आतां ताका लागून तें आमगेरूच आसता. आनी ताका जेन्ना भुरगीं जाल्लीं पळय न्हू तेन्ना 1-1.5-2 म्हयन्यान सुमार न्ही तें घेवन गेल्लें तेंगेर. ती युजली आसनात हांगा रावनात ती. सो ती तेन्ना येयल्ली तेन्ना तेणें तेंगेर घेवन गेली आनी ती माजराची मागीर तेजी भुरगीं जी आसा पळय ती तेणी दिली. सो ताका लागून ती माजरां जी आसा पळय ती तुमकां व्हिडियोन दिसनात. आनी ती माजरां न्ही एक्चुली म्हाजे कडेन खूब जाणांनी मागलेली. जेन्ना हांव म्हणटालें पळय न्ही की ना म्हाका दिवपाक जाय ती कोणाक दितलें हांव अशें म्हणून तेन्ना खूब जाणांनी सांगलें. कोण्यानी म्हाका UK सान बी कमेंट केल्लो की आमी येवपाचें आसा 1-2 म्हयन्यान सो तेन्ना व्हरता तूं दवर ती अशें म्हणून. हांवें तांकां बी म्हण सांगलें दवरता म्हणून. बट तें आपूण स्वता घेवन गेलें ना. तेजी भुरगीं न्ही ती. सो ते स्वता घेवन गेले ताका हांव कांय करपाक शकना न्ही. बट दिलें तेणी कोणाक तरी. सो ती ना आतां तेजी भुरगीं. बट कारवार कोणाक तरी दिलें अशें म्हणून अपडेट आहा. कारवार न्ही रे कारवार दिलें म्हणटालें न्ही. कारवार आसा खंय ती म्हळ्यार तेजी भुरगीं जी आसा ती आतां व्हड जाली आसतली. जालें न्ही तेंगे 4 म्हयने तरी जावचे ना 3-4 म्हयने. हांगच्यानूच 1.5 म्हयन्यान सुमार घेवन गेल्ले ते. हेल्यारूच 1.5 म्हयने सुमार जालें ना. 3-3.5 म्हयने तरी जाले आसतले. सो ती आतां मातशी व्हड जाली आसतली. तेन्ना बरी TV पळयताली अशी करून बॉक्सान बसून सारकी. भायर सुद्दां आसा न्ही जाल्यार आमी TV लायिल्ली आसा जाल्यार दारार येवन बसून पळयताली ती TV. सो ती माजरां ना आतां हांगासर. आतां ते परत प्रेग्नेंट आसा दिसता न्ही रे. माजर परत प्रेग्नेंट आसा. आतां पळोवया परत केन्ना काडटा तें. आमी म्हणटाली की 4थीच्या दिसान आनी काडना जाल्यार पुरो ना न्ही कितें ऑलमोस्ट तेजी डिलिव्हरी फर्स्ट डिलिव्हरी जावन 3 म्हयने जाले. सो आतां म्हणटा परत पोट बी मोटें जाल्यार पोट बी हालतलें तेजें. सो 4थीच्या दिसांनी नाटक करना जाल्यार पुरो अशें म्हणून. आनी ते फाटल्यान बी वचना न्ही फुडल्यानच बसता चड अशें ताका लागून. सो पळोवया. सो हेंच म्हाका तुमकां सांगपाचें आशिल्लें की ती माजराची भुरगीं जी आसा पळय पिलां तेजी जावं पेटे तेजे तेंय ना आमचे कडेन. ते दिले तेंच्या ओनरान कोणाक दिले. आतां ते परत प्रेग्नेंट आसा परत काडटले. बट तेच की तुमी म्हणटा न्ही ते तांकां दाखयता ताकाच दाखयता अशें म्हणून ती ना हांव कशें दाखयतलें हेंच म्हाका न्ही तुमकां सांगपाचें आसलें. तर 10:30 जावन गेली. आतां न्हिदता. दोळे म्हाजे झेंपा लागले सामके आनी हो हांगासर बसून झेंपता. हांव केन्ना व्हिडियो सोंपयतलें आनी आमी वचून न्हिदतलीं काय म्हणून तो वाट पळयता. चलात तर मेळया असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज जे आसा ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. गुड नाईट. चलात तर मेळया फाल्यां.